गोयच्या खण प्रश्नाचेर वर्साचे निमणे कडेन केंद्र सरकार काडटले न्यायालयीन आनी राजकीय पर्याय. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान घेतली अमित शाह आनी केंद्रीय खण मंत्र्यांची भेट. गोयच्या खणीचेर स्थगिती हाडिल्ल्या सर्वोच्च न्यायालयाक मंत्री निलेश काब्रालान विचारला प्रश्न. पर्यावरणाचे रक्षण करून सस्टेनेबल मायनिंग सुरू करा म्हणपी ही अजापाची गजाल. रशियेच्यान पयले चार्टर विमान आयले गोंया. 218 पर्यटकांक घेवन देवले दाबोळी विमानतळार. 11 ऑक्टोबराक येतले दुसरे विमान. वीज बिलां फारीक करूंक नाशिल्ल्यांचेर सरकार करतले फुडल्या म्हयन्यांत केशी. निलेश काब्रालान दिली शिटकावणी. वीज बिलांचे थकल्यात 350 कोटी रुपया. योकार हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. खण प्रश्नाचेर अंदूच्या डिसेंबरा मेरेन उपाय सोदून काडटले, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान म्हटलां. तो म्हणटा आपूण गृहमंत्री अमित शाह, खण मंत्री प्रल्हाद जोशीक वचून मेळ्ळो. केंद्र सरकार 2 पर्यायाचेर विचार करता. डिसेंबर मेरेन कितें तरी उपाय सापडटलो असो आशावाद ताणें उक्तायला. हो विशय 2 पावंड्या वयल्यान सोडोव येता. तातूंतलो एक म्हटल्यार MMDR कायदो चालीक लावप आनी दुसरो म्हटल्यार कोर्टात वचप. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कडेन उलयल्या उपरांत खंयचो निर्णय घेवप हें थारतलें. हाचेर अर्द्या वराची चर्चा जाली. तातूंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचेरूय उलोवप जालें. अर्थीक परिशदेच्या निमतान मुख्यमंत्री सध्या दिल्ली आसा. 31व्या राष्ट्रीय परिसंवादांत खण अभियंत्यां मदीं खणीच्या फुडाराचो विशय घेवन गट चर्चा जाली. नवी खण पॉलिसी आनी ह्या पॉलिसीचे फाटभुंयेर खण वेवसाय कसो चालू उरपाक शकता हो चर्चेचो केंद्रबिंदू आशिल्लो. पळयात. True that we can't survive without mining. Right from the pill that you take in the morning for pressure and down to the last bulb you put it off when you want to sleep. So, if we are behind all this, we should be proud of ourselves. That's one point that brings it out very clearly. This topic is mining operations in the light of new mineral policy and future mining growth. What is going to change? Technology is not changing. Nothing is going to change. It will be the same thing. Only this contract business, this business that has come up. Where is there going to be change? Why are we worried about the change? I don't find that the need of any change. If we can only improve, and that is the way of life these days, every day we improve by the technology development. Specifically in Goa. One is because we have been a low-grade miner right throughout. Even when we are doing 62, we were low-grade miners. At that time, country was doing plus 65. The good part of this low-grade is it is quite, it's not very fine low-grade. It has only about 30% minus 100 mesh. And that is why this ore becomes a very good additive for sintering. And that is why the iron ore of Goa has been getting sold in Japan and China and Korea and even in Europe. Another reason why it makes our ore gets marketed outside and it needs to be exported is that we reach China in 500 rupees or we reach Japan or Korea in 500 rupees. Even we reach Europe in 500 rupees. Earlier I used to say 500, I think now it has become 700. But to reach Karnataka steel plant we require 1400. फाटली 7 वर्सां खणी बंद दवरच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचेर पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान भाश्य केलां. पर्यावरण राखतना टिकाऊ खण वेवसाय चलोवप शक्य आसा काय अशें तो विचारता. गोवा चॅप्टर ऑफ इंडियन इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनियर्सांचो 31वो राष्ट्रीय परिसंवाद निकतोच जालो. गोवा मायनिंग एक्सपोर्टर्स असोसिएशनाचो अध्यक्ष अंबर तिमलोय ताका हाजर आशिल्लो. पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालाचे हस्तुकी ज्येष्ठ अभियंत्यांचो भोवमान जालो. We all know the reasons why what is the reason
for the stoppage of mining. All over India, we have a second renewal except for the state of Goa. And technically, as I said, the technical aspect was taken by the then sitting two-bench judge, who decided that whatever happens, we will see that what we decide is the final word, and that is why we are here. Fortunately, I met him in one function. I will not name that particular Supreme Court judge, when after his retirement in a function in Goa, and I happened to speak to him for almost 5-10 minutes, and I asked him that to take a decision as a lawmaker, as a judge in the Supreme Court is right, but you have to see all the economic activities surrounding, and maybe you should have strengthened the state by giving an order where we could economically see that our population also sustains. Well, we discussed and then we never came to a conclusion because his mind thoughts were always focused on something and mind thoughts were always focused on something else. So that is why I say sustainability is a question mark on the people who are understanding what the sustainability is. How do we focus on sustainable mining? Today, Goa being very small, 3,705 square kilometers, 3% of this is used for mining. Now, if 3% in that we have sustainability, then how do we do sustainable mining is a question mark. Because mining by itself, if you ask me as an environment minister, we as climate change, we have all these things, we will say that you cannot do open cast mining in Goa because you are destroying the nature, you are cutting trees, you are doing this, you are doing that. I wish that we find some sort of a mechanism where we can really see the sustainability and for the future of our own mining industry. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. रशियेच्यान पयले चार्टर विमान शुक्राराक गोंया येयले. रॉयल एअरलायन्स कंपनीन हे विमान 218 पर्यटकांक घेवन शुक्रारा दाबोळे विमानतळार देंवले. रशियन पर्यटक विमानतळाच्या टर्मिनलाचेर येतकीर फुलां आनी गोड खावपाक दिवन तांकां येवकार दिलो. ह्या पर्यटकांच्या येवकारा खातीर गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळान खासा तयारी केल्ली. पर्यटकांक येवकार दिवपा खातीर महामंडळान बँडूय हाडिल्ले. पारंपारीक पद्दतीन दिल्लो येवकार ह्या पर्यटकांक निश्चितच आवडलो आसतलो. आयच्यान सुरू जाल्या आनी आमी त्या दिसा न्हू भरपूर फ्लायट्स घेतल्यो. म्हणजे फर्स्ट फ्लायट आज 218 लोक आयिल्ले आसा आनी तांकां आमी ट्रेडिशनल ब्रास बँड आनी फुलां दिवन सगळें वेलकम केल्लें आसा. ट्रॅव्हल कंपनीची फर्स्ट चार्टर फ्लायट आयिल्ली आसा ती रशिया मॉस्कोच्यान आयिल्ली आनी 218 पॅसेंजर घेवन आयिल्ली आसा आनी नेक्स्ट फ्लायट आमगेले एक्सपेक्टेड 11 ऑक्टोबर आसा सिमिलर अमावंट ऑफ पॅसेंजर्स घेवन. गोंया आतां जवळ जवळ 14 वर्सां जालीं. आमगेले मेन ऑपरेशन म्हणटे फूल रशियन चार्टर फ्लायट्स हांगा हाडची आनी तेंगेले फ्रॉम अरायवल टू डिपार्चर आमी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतात. एंड इन बिटवीन वेन दे स्टेईंग इन गोवा अकोमोडेशन तेंगेले गोवाचे एक्सकर्शन्स आनी फूल तेंगेले कितें जे जे फॅसिलिटीज आसा गोंया टील द डिपार्ट इज टेकन केअर बाय अस. विकली आमच्यांनी डेली येवपाक शकता, विकली 9 फ्लायटी बसून येवपाक शकता आनी ह्यो फ्लायटी आसा पळय त्या फ्लायटीन समज जे येता तेजो मुवमेंट आनी वॉल्यूम मातसो चड आसा आनी इकॉनॉमिकली पसून तांकां वायबल जाता कित्याक रेटी मातसो बजेटा प्रमाणे बसता. दाबोळी विमानतळा वयल्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. विजेची बिलां थकयल्ल्याची विरोधात सरकार नोव्हेंबराच्यान केशी फायल करपाक सुरवात करतले. वीज मंत्री निलेश काब्रालान सांगलां. ही थकबाकी मागीर खाजगी आसूं, सरकारी कार्यालयांतली आसूं वा हेर संस्था कोणाकूच सोडचे नात अशें तो म्हणटा. थकबाकीचो पुराय आंकडो 350 कोटी इतलो आसा. विजेची बिलां फारीक करपाच्या बाबतींत निलेश काब्रालान खर पावलां उबारपाचें थारायलां. कशे तरेन थकिल्ली वसुली करतलोच अशें म्हणत ताणें सरकारी खात्यांचेर केशी घालपाची शिटकावणी दिल्या. ताच्या म्हणणे प्रमाण वेगवेगळ्या सरकारी विभागांची येणावळ 145 कोटी इतली आडावन उरल्या. Nilesh Kabral has gone tough on the payments of power bill areas. He is bent upon recovering all the areas failing which he has warned department would start filing cases. According to him, almost 145 crores of areas from various government departments. कितें जर केल्लें आसा हें सारकें आसा म्हूण हांवें पळोवपाक म्हाका 8-9 म्हयने लागले आनी 8-9 म्हयने लागतरी अजुनूय म्हजें एक डिव्हिजन 1
पणजेचे आनी एक डिविजन 7 म्हणजे कुचड्या वयले फायनल जावपाचे उरलेले आसा 2019 प्रिलिमिनरी तेणी दिल्ले आसा आनी बेस्ड ऑन ऑल द अदर सब डिविजन्स 323 crores is outstanding. In that almost 120 crores, 145 crores is outstanding of government and others are private. आणि रिकवरी जी आसा जे म्हाका जे थोड्या गोष्टींनी पिढी म्हणजे पर्मनंट डिस्कनेक्शन केल्ली आसा ते लोकांनी पेमेंट फारीक करूना तेंची आमी RRC केसीस फुडल्या महिन्याच्यान घालपाक लागतले. सो वी आर गोइंग टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू रिकवर ऑल दोज 323 crores as of today. Maybe it will go up to another 350 crores. वीज खात्यान पणजेच्या पालिका मार्केटाची वीज तोडल्या उपरांत ह्या विशयान गंभीर मोडण घेतला. स्वतंत्र कनेक्शना बदला पालिकेची वीज वापरतल्या विक्रेत्यांचेर ताचो परिणाम जाला. मुख्यमंत्र्याकडेन चर्चा केल्या उपरांत ही थकबाकी हप्त्यांनी भरपाक सवलत दिवपाची ताणें तयारी दाखयल्या. पणजी म्युनिसिपालिटी स्वताचे कमर्शियल मार्केट आणि त्या कमर्शियल मार्केटान तेजो बिझनेस चालू आसा. वेदर ते पयशे घेता वा ना घेता म्हाका खबर ना, पूण आमी आमचे पयशे घेवपाक जाय की लायट कंटिन्युटी मेळपाक जाय. आज म्हाका दिसता ऑनरेबल CM मोदी पडटरी एका रिकनेक्शनाचे आमी सुवाळो केल्लो. वी आर टेकिंग अंडरटेकिंग फ्रॉम द पणजी म्युनिसिपालिटी दॅट दे वील पे इन इन्स्टॉलमेंट्स. द क्वेश्चन अरायजेस वेदर वी कॅन गिव DCB म्हणजे आमचे जे डिले पेमेंट DPC चार्जेस विच आर देर इट इज गवर्नड बाय द JRC. बट आय डोंट थिंक इट इज पॉसिबल बिकॉज सो फार I remember there has been never where the delay payment charges have been cancelled. Only that we can facilitate in form of installments, maybe 1, 2, 3, 4, 5 installments, which will be by part of it. हांगा बाजारान सकाळसून लायट ना, 3-4 दीस जाले लायट ना. काल तेंच्यांनी सगळे कलेक्शन काडून आमकां सांगला कितें लायट तुमकां आमी बसयता, एक लायट बसयता म्हणून सांगला. काल तेंच्यांनी सगळे कट करून गेला. अजून तेंच्यांनी लायट बसूंक ना. 2-3 लायट बसयला वयर आनी सकल अजून बसूंक ना तेंच्यांनी लायट काय बसूंक ना. तेका लागून सकाळसून धंदो काय ना, सगळे काळोख आसा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. येवकार पळया फुडल्यो खबरो. शिरोडे पंचवाडीच्या थळाव्यांनी शुक्रारा फोंड्याच्या BDOक घेराव घालो. कारण कितें जाल्यार दर्या देग वाठार वेवस्थापन आराखडो तयार करपाच्या बाबतींत शिरोडे पंचायतीन ताका विश्वासात घेतले नात. रिवायजूय केल्ल्या प्लॅनात लोकांनी दिल्ल्यो सुचोवण्यो घालूंक नात अशें तेंचें म्हणणें. रिवायज केल्लो कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन पंचायतीत बोर्डार लावंक नाशिल्लो असो शिरोडकारांचो आरोप आसा. भोवतेक पंचायतींक रिवायज केल्लो प्लॅन 25 सप्टेंबरा मेरेन पावला आनी तो त्या पंचायतींनी बोर्डाचेर डिस्प्ले केल्लो. पूण शिरोडे पंचायतीन तशें करूंक नाशिल्ल्यान लोक खुबळ्यात. ती हाय रेड लायन आहा ती पळोवन तेणें पयले प्लान आहा ते भाशेन भितर दाखयला आहा. तर आमगे सरपंचान खबर ना तेका रिडींग कोर्ट जाल्यार वो तो या तो येडा बन के पेड़ा खा रहा है की बाबा विचारून आसलेले गांवचे लोक आण बाबा हे आपणाकूय समजना. आनी आमगे हलफी तो म्हणटा तेणें जो प्लॅन हे केलो बाबा यो मातशी यो आनी चोय चॅक कर आनी आमकां सांग तेजे प्रमाण येयलें जाल्यार आमगेले हे पयलीं आमगे ते भाशेन आमकां जाय. हे कितें जावपाक आमकां नाका. आमगे हांगले तें अशें आमकां जाय हे आमकां नाका. हे जाता नाका. द ऑफिस ऑफ द BDO तांकां 23/9/2019 एक डायरेक्टर ऑफ एनवायरमेंटांतल्यान एक लेटर येयल्लें, नोटिफिकेशन येयल्लें आनी तेचेर तांकां मेन्शन केल्लें की सगळे पंचायतीन प्लॅन्स धाडले आहाय ते टू बी केप्ट ओपन फॉर पब्लीक विवींग म्हण. पूण जेन्ना आमचे हे भाव थोडे पंचायतीन गेले तेन्ना तांकां कवरींग लेटर येवना बीन अशें कितें सांगलें म्हूण BDO फुड्यान विचारपा येयले. काल सांजची 6 पासून ते हांगा आसले. सो एट अरावंड 6 o'clock इवनिंग तांकां एक मेमोरेंडम दिलो BDOच्या ऑफिसांतल्यान स्टाफान आनी तितून तेणी विलेज पंचायत सेक्रेटरीक ऑर्डर दिल्ली आहा टू कीप द प्लॅन ओपन एंड इनवायट सजेशन्स. आनी तेजेर डेट आहली 27/9/2019 मेमोरेंडम. सो जेन्ना आतां BDOक आमी विचारलें तुमकां लेटर 23rd डायरेक्टर ऑफ एनवायरमेंटांतल्यान येयल्ली, 27th तुमी पंचायतीन धाडली जाल्यार 3 तारीख पासून लोक तुमच्या ऑफिसान येवं पासून तुमी ही लेटर लोकांक दिवपाक कित्याक रावले. तांकां एक एप्लिकेशनूय दिला म्हणजे आमकां रिटर्न रिप्लाय दियात वाय देर वॉज अ डिले फ्रॉम युअर ऑफिस टू कम्युनिकेट दीस मेमोरेंडम. तेजेर BDOन आमकां रिप्लाय दिता म्हणून सांगला.
फोंड्याचो बीडीओ मिलिंद वेळीपान शिरोडकारांचे गाराणे ऐकून घेतले आणि विशयावयले गैरसमज पयसावपाचो यत्न केलो. आयज सकाळी ते आयिल्ले, सो तांचे कितें ग्रिवियन्सीस आसा त्यो आयकून घेवन तांचो विशय जो आसा ताजेर तोडगो काडिल्लो आसा. प्लस तांकां होयी सांगिल्लें आसा की तांचो जो कितें सजेशन की तांचें कितें आसा जाल्यार तें आमकां बरोवन तांकां कळया अशें तांकां सगळ्याक हें केल्लें आसा. आनी तांचो जो प्रश्न आसा तो बेगींतल्या बेगीन सोडयतलो किंवा तांणी जे आमकां कॉरस्पॉन्डन्स जे दिल्ले कडेन आसा ताजेर तांकां योग्य उत्तर मेळटलें अशें आमी तांकां सांगिल्लें आसा. सो लोकांचे जे मनाक प्रश्न आशिल्ले ते सगळे सुटिल्ले कडेन आसा. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. भुरग्यांच्या छळणुकेचे केशीत अटक केल्लो स्विमींग प्रशिक्षक सुरजीत गांगुलीचे जामीन अर्ज बाल न्यायालयात भायर मारलो. तपास अधिकाऱ्याक ह्या केशीची चवकशी करपाक अजूनय वेळ जाय आशिल्ल्यान कोर्टान ताका जामीन न्हयकारलो. गांगुली सद्याक न्यायालयीन कस्टडीत आसा. मूळचे पश्चिम बंगालाचे हे चलयेर गोंयांत स्विमिंगेचे प्रशिक्षण घेतना आगळीक केल्ल्याचो प्रशिक्षक गांगुलीचेर आरोप आसा. चलयेर आगळीक केल्ल्याचो व्हिडिओ व्हायरल जाल्या उपरांत डिसेंबराचे 6 तारखेर ताका दिल्ली अटक केल्ली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. अंदू वर्सा कदंब महामंडळाक 9,54,00,000 लुकसाण जालां. देखून महामंडळ फायद्यांत हाडपा खातीर नवे बस स्टँड आनी बस स्टॉप बांदपाचें थारायलां अशें वास्कोचो आमदार आनी कदंब येरादारी महामंडळाचो अध्यक्ष कार्लोस आल्मेदान सांगले. तशेंच प्रदूषण उणें करपा खातीर 150 इलेक्ट्रीक बसी हाडपाचें महामंडळान थारायलां. कदंबा सेवेक 30 वर्सां पुराय जातात. त्या निमतान ताणें पत्रकार परिशद घेतली. खंयच्याच राज्याचें परिवहन महामंडळ बरे तरेन भौशीक सेवा दितना फायदो करपाक शकना, तरीकय बरी सेवा दिवपाचो यत्न करतले अशें तो म्हणटा. जाल्यार आनीक 100 बसी हाडपाक सोदतात. तातूंतल्यो 50 प्रदूषण विरयत इलेक्ट्रीक बसी पाडव्या कडेन गोंयच्या मार्गांचेर धांवतना दिश्टी पडटल्यो अशें महामंडळाचो वेवस्थापकी संचालक वेनेन्सियो फुर्तोदान सांगलें. We have lost about 9,54 lakhs for the last financial. पूण KTC profit करपाची आमकडे we never be able to profit. आमी profit केन्ना करता? बस स्टँड बांदले तेन्ना आमी डिसिजन घेयलें आतां आमचे मारगांव बस स्टँड, वास्को बस स्टँड, म्हापसा बस स्टँड. ते बस स्टँड बांदले तेन्ना we'll get more rents. Otherwise, see, transport sector you can't make money. So because we are doing obligatory jobs, trips, we are doing late night trips, we are taking less passengers. School. So then plus was school trips. आनी म्हाका सांगपा लोक पडटा बसी मेळना दनपारा टायम पणजे वास्को मडगांव ती बसी दनपारा आनी मॉर्निंग टायम कित्याक लागून मेळना बिकॉज स्कूल टायमींग क्लॅश जाता. And one more thing is bad roads on the traffic jam every day on the way to Margao, on the way to Panjim. ज्यो इलेक्ट्रीक बसी 50 बसी ज्यो येवपाच्यो आहा न्हू त्यो आमी ऑलरेडी टेंडर आमी भायर घातला. जशें आमचे टेंडर भितर येयले काय ना, टेंडराच्या तारखे उपरांत आमी 6 म्हयन्या भितर ह्यो बसी आमच्यो मोस्ट प्रोबेबल गुडी पाडव्याक ह्यो आमचे चड करून गोंयभर रुटार भोंवतल्यो. आनी ह्यो बसी आमी अशें केलां की पंजीम टू काणकोण, पंजीम टू सावंतवाडी, म्हापसा अशे लॉंग रूट आहा म्हणजे पोंडा अशे ह्या रुटाचेर ह्यो बसी सगळ्यो आमच्या गोंयभर दिसती पडटा. आमचे आतां 16 बस स्टँड आहा KTCचे गोंयभर. ते 16 बस स्टँडाचेर आमचे चार्जींग पॉयंट आसतले. त्याच बरोबर प्रत्येक जिल्ल्यांनी चार्जींग पॉयंट आसतले. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. अंदूची 150वी गांधी जयंती काणकोणाच्या लायन्स क्लबान वेगळेच तरेन मनयली. काणकोणाच्या मोल्या रिसॉर्टात चक्क हास्य कवी संमेलन दवरलें. विनोदी साहित्याचो बादशाह राजय पवारान येजमानकेची सुत्रां सांबाळिल्ली. अर्थातच अदीमदीं विनोदी किस्से सांगत ताणें पुराय संमेलन रंगतदार केलें. बुधवारा 2 ऑक्टोबराक जयंती निमतान घडोवन हाडिल्ल्या संमेलनाचें उक्तावण साहित्य अकादमी पुरस्कार जैतवंत लेखक देविदास कदमान केलें. माचयेर काणकोणची नगराध्यक्ष नितू देसाय, उल्हास फळदेसाय, लिजिया फेर्नांडीस आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. देविदास कदमान एक काव्य आयकत खसखस पिकयली. The stories of my experiments with truth. म्हाका तुमकांय विचारचें दिसता हातूंत कितले जाणांनी वाचल्या The stories of my experiments of truth. ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी. पालकान वाचची आनी भुरग्यांक वाचपाक दिवपाची.
निश्चितच तातूंतल्यान तुमचो एक बरो फुडार घडोवपी भुरगो जल्मा येतलो हातूंत अजिबात दुबाव ना. हांवें पयलींच एक खंय तरी पोस्ट वाचिल्लो, आज तुम हसो खूब दांत खिलखिल कर, दांत आज तुम हंसो खूब दांत खिलखिल कर, क्योंकि यही वही दांत तुमको तकलीफ देने वाले हैं बुढ़ापे में हिल हिल कर. ह्या कवी संमेलनात सगळ्यांनीच घोस्त काढलं. राजे पवाराची यजमानकी खाला अमेय नायक, उदयकांत अणवेकार, संदेश बान्याकार, मारुती, शर्मिला, विठोबा वेळीप, रुपेश देसाय, पूजा नायक गांवकार, प्रसाद पागी ह्या कवींनी आयकुप्यांक पोट धरून हासयले. तरणाट्यांच्या येवकार नाट्यान गोंयच्या वास्तवाचेर उजवाड घालो जाल्यार राजे पवारान हास्य संमेलनाची बोणी केली. बरो म्हणटालो वा खंय जंगलाचो राजा, आतां आमीच जंगलाचे राजे. एकच रान आशिल्लें खोतीगांव, हांगाय कॉम्प्लेक्स बांदता आनी नांव दिता टायगर पार्क. आयच्या काळार जे पद्दतीचो टेम्पररी मोग जाता ताजेर हांवें 4 वळी बरयल्यो की ती दोगांय मोगांत आसली. ती दोगांय मोगांत आसली. एक दीस तिणें ताका म्हणलें, तूं लग्ना उपरांतय इतल्याच मोगान वेगीत घेतलो. ती दोगांय मोगांत आसली. एक दीस तिणें ताका म्हणलें, तूं लग्ना उपरांतय इतल्याच मोगान वेगीत घेतलो. ताणें म्हणलें हय. ताणें म्हणलें हय, पूण तुजो घोव परमिशन दितलो. वर्सभर आमी गोंयच्या राजकीय हितून बरो खवदळ पळयलो आमी. तेजेर एक कार्यकर्त्याची एक व्यथा मांडपाचो एक प्रयत्न जाल्लो. तेजेर एक 2 वळी सांगता. करत्या तुज्या कार्याची रे तेणें घेवंक ना रे दखल. करत्या तुज्या कार्याची तेणें घेवंक ना रे दखल. तुज्या दोळ्या देखत पळय पळोवन गेली व्हकल. पयली सून सांगता, मागीर जाल्यार वर्स 60 दिवसभर वाजत रावपी तोंडाची घाट. फाल्यां उठली की जाय तिका पोळे दाट दाट. हिणेत लायली मागीर मांवाली वाट आनी भरपूर कण घेतली गाठ. तशें म्हूण हांव पळयता ही मरचेर वाट. येल रे वो फोटा सोर शाश्टीचो. आमगे नांवान चाये उबो, आमगे नांवान चाये उबो, मुखा वयल्या दारार एअरपोर्ट डाबलचो. कित गो मोगा धोड कित्या तिरसो, कित गो मोगा धोड कित्या तिरसो, म्हाका चोयताच वाटोळो कित्या पोचो. तोंडा तुज्या ना मुगो हांसो, तोंडा तुज्या ना मुगो हांसो, तोंड तुगे चोय घेन वो आरसो. काणकोणच्यान आमचो खबराकार देविदास गांवकार. गोल्डन बूट जिखचे परस हे खेपे हांव अजिंक्यपद मेळोवपाचेर भर दितलो अशें FC गोवाचो स्टार स्ट्रायकर म्हणटा. कोरो म्हणटा ह्या मोसमात FC गोवा पंगडान कडल्यान चड अपेक्षा आसात आनी पुराय पंगड सर्वोत्तम कामगिरी करतलो अशें आस्तय ताणें उक्तायल्या. गोवा 365 वांगडा उलयतना FC गोवाच्या स्ट्रायकरान ह्या विशीं म्हायती दिली. ह्या मोसमाचें जेतेपद जिखपाचें हावेसय ताणें उक्तायलो. No, obviously, I'm quite happy with the fact that, we managed to win a couple of golden boots in the past couple of years. But as I mentioned earlier, for me, the key is to win the ISL trophy. That's what the entire team wants as well, and that's our objective as well as a collective. Obviously, here you have to adapt to certain things. One is the obvious factor is the climate. Here, obviously, you sweat a lot more, and especially if you're not a player who's local, who's adapted to the thing, it takes you a little bit time to sort of get used to that. The second thing is obviously the pitch as well. It's a little bit harder here, so which means there's a lot more load on your body, which means that you have to look after yourself a little bit better and ensure that you're in prime condition in that sense. And the last thing that I would mention is the fact that in Spain, sometimes the quality of opposition might be a little bit better than here, but otherwise there's not much of a difference in that. प्रशिक्षणाक सुरवात जावन 3 सप्तक जाली आनी पंगड योग्य दिशेन वाटचाल करता अशें प्रशिक्षक सेर्गियो लोबोरान सांगलें. FC गोवाची पयली मॅच ह्या म्हयन्याच्या 23 तारखेर चेन्नई FC वांगडा आसा. पणजेच्यान आमचो खबराकार क्लिंटन डिसोजा आनी व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. केपें शारा खातीरचो मास्टर प्लान थारायला. शार उदरगत मंत्री मिलिंद नायकान शुक्रारा केप्यां भेट दिवन संबंदीत अधिकाऱ्यां कडेन ह्या विशीं चर्चा केली. मास्टर प्लान तयार करपाची सुचोवणी ताणें अधिकाऱ्यांक दिल्या. अधिकाऱ्यांनी मास्टर प्लान तयार करपाचें मान्य केलां. मिलिंद नायकान TCP मंत्री बाबू कवळेकार, पालिका संचालनालयाचो संचालक, केपें पालिकेचो नगराध्यक्ष आनी नगरसेवका सांगातान कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाची पळोवणी केली. तशेंच भाजी आनी नुस्त्या मार्केट प्रकल्पाच्या सुवातांची पळोवणी केली. म्युन्सिपाल्टीन आमी मिटींग घेतली. चेअरपर्सन आसलो, म्युन्सिपाल्टीचे सगळे COP आसले. आमच्या वांगडा आमचो DMA येयला, आमचो इंजिनियर मुखार येयला.
आणि इन्स्पेक्शन ह्या कारणाक आसलें की तांकां एक मास्टर प्लॅन करपा जाय सिटीच्या सरावंडींग एरिया डेवलप करता त्या विशयाचेर चर्चा जाली आनी तेजेर कितें सोल्युशन काडपाचें ते मास्टर प्लॅनाचें आमी आमच्या डिपार्टमेंटांतल्यान करतले अशें ठरयलां आनी ते आमी करूंक शकता म्हणून ठरयलां तो एक विशय दुसरें आमी विजीट केला की थंय एक 2000 स्क्वेअर मिटरान केप्यां भितर एक मार्केट जाता म्हणजे वेजिटेबल एंड फिश मार्केट तो प्रोजेक्टाचेर थोडीशी आयडिया दिवपाक आनी ताचो कसो प्रोजेक्ट चल्ला हें पळोवपाक येयल्लो आनी तिसरो म्हणटा तो हांगा गार्बेज आनी हो सगळ्यान आयच्या दिसाक पळयता जाल्यार आयच्या विजीटा भितर सगळ्यान महत्वाचो इम्पॉर्टंट पॉयंट 9 वर्सां हांगासर गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट बऱ्यापैकी सक्सेसफुली चलता. केपेच्यान आमचो खबराकार प्रहर सावड्डेकार. गोंयांत डेंगीच्यो केशी वाडत आसा अशें आसूनय गोंय सरकार तशेंच भलायकी खात्याक हाचेर उपाय येवजण करपाक अपेस आयला. डेंगीच्यो वाडिल्ल्यो केशी लक्षात घेवन भलायकी खात्यान शुक्रारा मडगांव पुलीस स्टेशना लागसार फॉर्मिंग केलें. आमचे फातोडा म्हणल्यार बोंडा आगाडी निवाडो गोगोळ सगळ्या आख्खे जाले चडाचे चड केसी म्हाका दिसता फातोडा जाल्ली आनी तेचेर आमच्या सरकाराचेर कांय कंट्रोल ना. एग्जाम्पल हेजेर जेन्ना आमचो सरकार जे आमचे म्युनिसिपालिटी जावं हेल्थ ऑफिसराचेर कंट्रोल घालता प्रेशर दबाव घालता जाल्यार ते कितल्यो केसी कमी जावपाक पावता. आमचे आख्खे पुलीस डिपार्टमेंट हेड ऑफिसान फूल कंपाउंडान निवळ करून आज निवळ जावन उरल्या आनी आज पळोवपाक गेल्यार फॉगिंग मशीन चालू आहा. सो हेजेर परिणाम आमचो गोवा 65 हायलायट केल्ली म्हण आज चालू आसा आनी हाचेर म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान हे आमच्या हेल्थाचेर लक्ष घालपाक तेंका सांगचें आनी हे बेगीचे बेगी इतली आतां वाडल्या की पयलीं स्टार्टिंगाक फाटीं वर्सांनी थोडो डेंग्यू म्हूण आसतालो जे गोंयच्या सरकारान सांगलां की आमचे सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 15 नोव्हेंबर पासून करतलो पूण पळोवपाक गेले जाल्यार म्हाका दिसना ते बेगीन जातली म्हूण. हांव तरी पूण मागता सरकारा लागीं बेगीच्या बेगीन जाल्यार बरें कित्याक हे आमच्या हॉस्पिटलांत ताजे डेंग्यूचे दुयेंस जाला तेजेर एक 2 बेडाचेर 4 लोक न्हिदून आसा. सो हेजेर परिणाम बरो वायट जावपाक शकता. आजच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.